नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेत एसटी समाजा खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक लोकसभेत जालें सादर. केंद्रीय कायदो आनी न्याय खात्याचे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी लोकसभेत मांडलें विधेयक. केंद्र सरकाराच्या रानां आनी पर्यावरण खात्यान पश्चिम घाटा संदर्भात काडिल्ल्या अधिसुचोवणेचो लोकांनी हुस्को करचो न्हय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें विधानसभेत निवेदन. भुंयगत वीज वाहिन्यांच्या आडमेळी पयस करपा खातीर स्वयंचलीत यंत्रणा करतले कार्यान्वीत वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांची विधानसभेत जाप. विरोधी आंदोलनात हिंसक वळण घेतल्या उपरांत बांगलादेशाच्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी दिलो पदाचो राजीनामो. लष्कर मुखेली अंतरीम सरकार स्थापन करपा खातीर प्रयत्नशील. पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीन अमेरिकन धांवपटू नोआ लायल्स हांणी दादल्यांच्या 100 मिटर धांवपाच्या सर्तीन जोडलें भांगरा पदक. नेमबाजी स्कीट मिश्र सांघीक प्रकारांत भारताचो अनंत सिंग आनी महेश्वरी चौहान जोडयेचो जातलो सामनो. आता खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती म्हळ्यार एसटी खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपा खातीर तजवीज आशिल्ले गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचणूक विधेयक 2024 आयज लोकसभेत केंद्रीय कायदो आनी न्याय खात्याचे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी मांडले. लोकसभा वेंचणुकेच्या पयलीं केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्यान 16 मार्च 2024 दिसा मान्यताय दिल्ली. गोंयान अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अदीक आशिल्ल्यान मतदारसंघ राखीव जावचे अशी मागणी हाचे पयलीं समाजाच्या फुडाऱ्यांनी खूब फावटी केल्ली. उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन ह्या विशया कडेन तांचें लक्ष ओडिल्लें. त्या उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाक मान्यताय दिल्ली. आयज निमणें हें विधेयक लोकसभेत सादर जालें. Honorable Chairperson Sir, with your permission, I move for leave to introduce a bill for enabling reservation of seats in accordance with Article 332 of the Constitution for effective democratic participation of members of scheduled tribe and to provide for the readjustment of the seats in the Legislative Assembly of the state of Goa insofar as such readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes in the state of Goa and for matters connected herewith or incidental thereto. लोकसभेन आयज केंद्रीय भलायकी आनी परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा हांणी भलायकी खात्याच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांचेर जाप दिली. UPA सरकाराच्या काळात भलायकी खात्या खातीर सरकारान व्हडा प्रमाणात आर्थीक तरतूद केल्या अशें तांणी सांगलें. देशभरांतल्या वैजकीय महाविद्यालयांचो दर्जो वाडोवपा खातीर ह्या सरकारान पावलां उखल्ल्यात अशें तांणी स्पश्ट केलें. फाटल्या 10 वर्सांत 52 कोटी परस चड लोकांक वित्तीय समावेशनाच्या मळार हाडपाक यश आयला अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री पंकज चौधरी हांणी आयज लोकसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या वरान तांणी आपल्या जापेन वित्तीय समावेशनाचो सगळ्यात अदीक लाव खेडेगांव वाठारांत जाला अशें सांगलें. दुर्गम भागांत लेगीत बँकिंग सुविधा पावोवपा खातीर सरकारान जायत्यो सुदारणा केल्यात अशी माहिती मंत्री चौधरी हांणी आपल्या जापेन दिली. सहारा रियल इस्टेट कंपनी आणि सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट ह्यो 2 कंपन्यो हांणी 17,250 गुंतवणूकदारांचे 138 कोटी रुपये परत दिल्या अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या काळात वांगड्यांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना सहारा इंडिया फायनान्स कंपनीन 3 कोटी 7 लाख गुंतवणूकदारां कडल्यान सुमार 26,000 कोटी रुपया एकठांय केल्ले. सेबी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्फत गठीत जाल्ल्या समित्या वरवीं ह्या वेव्हाराची चौकशी सुरू आसा अशी माहिती लेगीत मंत्री सीतारामन हांणी दिली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 6 दिसांच्या फिजी, न्यूझीलंड आणि तिमोर लेस्टे ह्या 3 देशांच्या भोंवडेर आसात. सुरवेक राष्ट्रपती फिजी देशांत पावतली. 7 ऑगस्ट मेरेन आपल्या फिजी राबित्यान फिजीची राजधानी सुवा हांगा फिजीच्या राष्ट्राध्यक्ष तशेंच प्रधानमंत्र्याची भेट घेवन चर्चा करतली. फिजी संसदेन लेगीत राष्ट्रपती संबोधित करतली. भारतीय समुदाया वांगडा ती संवाद साधतली. त्या उपरांत न्यूझीलंडान आयोजीत केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिशदेन ती वांटेकार जातली. निमण्या पावंड्यार तिमोर लेस्टेन राष्ट्रपती द्विपक्षीय बसकेन वांटो घेतल्यो. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे। आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं हम। खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा। तो कर्नम मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स। हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे। तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम। तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैच से पदक निकाल इतिहास रचा। इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने। आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ। विसव उपरांत येवकार पळोवया ह्या मुखावेल्यो खबरो. केंद्र सरकाराच्या रानां आनी पर्यावरण खात्यान पश्चिम घाटा संदर्भात काडिल्ल्या नव्या अधिसुचोवणेचो लोकांनी हुस्को करचो न्हय. ह्या विशयाचेर राज्य सरकार संवेदनशील आनी तत्पर आसा अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य विधानसभेत दिली. सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी 0 वरांत ह्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष ओडिल्लें. सरकाराक पर्यावरण वाटावपाक लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचे आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट ह्या वतीच्या वतीन एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द इको सेन्सिटिव्ह एरियाज अराउंड द वेस्टर्न घाट्स हो विषय रिलेटेड आसा फॉर द गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका आनी केरळ ह्या सगळ्या राज्यांक धरून आसा. हो ड्राफ्ट जो आसा हांव सगळ्या आमदारांक आनी लोकांकूय सांगता, तांकां जी सजेशन्स दिवपाची आहा त्या सगळ्या जाणांची सजेशन डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट हांच्या कडेन सजेशन्स दिवची. ती सगळी सजेशन्स कन्सिडर करून नवीन ड्राफ्ट धाडच्या पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तांकां प्रपोजल दितले. आमकां एनवायरमेंटूय एके बाजूर वाचोवपाक जाय आनी त्याच पद्दतीन थंयसर रावपी लोक जे आसा पळय न्ही ह्या लोकांकूय बी आमकां तेंचे जे वेगवेगळे विशय आहा पळय न्ही ते रिजॉल्व करपाक जाय. हितूर क्लियर कट फक्त भितर मायनींग, थर्मल पावर, रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज आनी बिल्डींग मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर हे फक्त करपाक मेळचें ना. हायड्रो पावर आसतले, ऑरेंज इंडस्ट्री हे आमी म्हणटा थंयसरले आसलेले लावता ते लोक घर बांदपाक तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. पण हे सगळे कन्सिडर करून हो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा. आमी आमचे क्लियर कट नोटिफिकेशन जे दिवपाक जाय पळय न्ही सगळ्यांक विश्वासांत घेवन आमी सबमीट करता. स्पीकर
राज्यातल्या शाळांनी भुरग्यांक मध्यान आहार येवजणेखाला जे खाण दिता ताचो दर्जो राखपा खातीर सरकार यत्न करता आनी ते खातीर पालक शिक्षक संघटनांक विश्वासान घेवन योग्य ती कारवाय करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अक्षय पात्र फाउंडेशन हे आस्थापन ह्या येवजणेंतल्यान खाण पुरवण करता अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. PTA आमी 100% कॉन्फिडन्सान घेता. बऱ्याचशा हायस्कुलांतल्या PTA स्वता मिड डे मील चलोवपाक घेतला. पयलें तुका कळपाक जाय खंयच्याय PTA हायस्कुलांतल्या गव्हर्मेंट आसत किंवा गव्हर्मेंट एडेड आसत तांकां रायट आसा तांच्यांनी डायरेक्टली मिड डे मील क्वॉलिटी सारकी ना म्हणून कंप्लेन दिवं येता. एका मिड डे म्हणजे PTAच्या कमिटीच्या कंप्लेनीचेर आमी मिड डे मील बंद करूं शकता कोणायचे म्हणून सांगलें हांवें तुका. तूं जें सांगता पळय न्ही कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणून आमी 100% कॉन्फिडन्सान घेता. स्कोप व्हॉट इज देयर स्कोप? त्यांचो पयलो स्कोप त्यांच्यानी तरी येवन आमच्या रिपोर्टाच्या प्रमाणे त्यांच्यानी पयलीं येवन टेस्ट करपाक जाय. त्यांच्यानी स्वता हे आहा पळय न्ही रे तांच्यांनी टेस्ट करपाची गरज आहा. दुसरें स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता PTAच्या प्रेसिडेंट किंवा कोण तरी मेंबर तांच्या बिलाचेर सायन करपाची आसता. तांच्या बिलाचेर जर सायन करिना जाल्यार मिड डे त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर मिड डे मील आमी बील पास करिना. वीज वितरणांतल्यो आडमेळी पयस करपा खातीर ऑटोमॅटीक टॅक्नॉलॉजी यंत्रणा हाडल्या अशी माहिती वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकार हांणी आयज विधानसभेत दिली. भुमिगत वीज वाहिन्यांतल्यान येवपी आडखळींक लागून विजेची पुरवण खंडीत जाता ह्या विशयाचेर आमदार दिगंबर कामत हांणी प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताका मंत्री जाप दिताले. चवथी पयली वीज पुरवण सुरळीत जातली अशी गवाय तांणी दिली. आतांच पयरूच आमी फॉल्ट फायंडींग मशीन नवें ऑस्ट्रेलियन टॅक्नॉलॉजी लॉन्च केला आणि हाजे फुडें सादारण 25 किलोमिटरच्या आसपास जर त्या मशिनाक खंयी फॉल्ट सापडलो जाल्यार म्हाका दिसता इमिजिएट काम करपाक जातलें. आतां जे जॉयंट आसता इट इज अ स्पेशलायज्ड जॉब. त्या खातीर आजून पसून आमच्या डिपार्टमेंटान तशे मनीस आमी तयार करूं ना पूण आमी ऑलरेडी उलयल्या की आमच्या डिपार्टमेंटातूय इन फ्युचर अशें एक टीम तयार करप की हे सगळे डिपार्टमेंट वायज आणि प्लस कॉन्ट्रॅक्टर वायज काम करपाचें आणि बेगिनात बेगीन हो फॉल्ट रिपेर करून लोकांक लायट दिवपाची. राज्यांतल्या सरकारी प्राथमीक शाळांनी अदीक भुरगीं आसल्यार आनी मॉडेल स्कूल संकुल आशिल्ल्या शाळांनी हाऊसकीपिंग कर्मचारी दिवपाचें धोरण सरकार आपणायतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मोयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या विशीं उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले. बिकॉज सर आमी नंबर ऑफ द स्टुडंट्स हो पळोवन तांकां क्लार्क दिवप तांकां पिवन दिवप हे सगळें ठरता. बट तरी सुद्दां आउट ऑफ द वे वचून म्हणजे अशा पद्दतीचे हायजीन मेंटेन करपा खातीर आमी स्विपर्स आनी सेक्युरिटी जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या हांव इन्क्लुडींग ऑल स्कूल हितून दिवपाची एक स्कीम डिसायड करता आनी ताका सगळ्या जाणांक हाऊसकीपिंग सगळ्या स्कुलांनी दिता. हाऊसकीपिंग म्हणजे इन्क्लुडींग ज्या स्कुलांनी 10 भुरगे सुद्दां जर प्रायमरीचे आसत जाल्यार थंयसर जी आमकां एक हाऊसकीपिंगा खातीर म्हणजे टॉयलेट क्लिनींग आनी बाकीचें सगळें करपाक जाय पळय न्ही त्या आमी प्रत्येक स्कुलान हाऊसकीपिंग स्टाफ घालपाचो पळय न्ही तो आमी अपॉयंट करपाचे रायट सुद्दां जे आसा ते हेड मास्टराक दिवपाचें ठरयलां. कारण तांकां हांगासल्यान दिवप कारण ते 2 वरां काम आसता. त्या ती एक स्कीम म्हटली हांवें ती ताका लागून आनी तांकां ऑनरेरियमूय जो दिता पळय न्ही तो वेवस्थीत ऑनरेरियम दिताच पळय. मुळाव्या शाळेच्या विद्यार्थ्यां वांगडा संकश्टकालीन परिस्थितींत कशें वावुरचें हे खातीर सुमार 100 सरकारी शिक्षकांक प्रथमोपचाराचें शिक्षण दिलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. सांखळेन ते खबराकारां कडेन उलयताले. EMRI एमरजेंसी मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड पद्मिनी फाउंडेशन की तरफ से प्राइमरी रिस्पोंडेंट फर्स्ट एड रिस्पोंडेंट कोर्स जो फर्स्ट एड जो बोलते हैं वो कोर्स की ट्रेनिंग खास करके प्राइमरी टीचर्स इन द गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल की ट्रेनिंग का कार्यक्रम साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आयोजन किया था. अप्रॉक्सीमेटली 100 टीचर्स ने ये कोर्स अभी अटेंड किया. पूरी 1 डे की ट्रेनिंग है. EMRI के सतीश गामा जो प्रैक्टिकली और उनकी पूरी टीम और इनको ट्रेनिंग देने वाले हैं पूरे दिन भर में. इस ट्रेनिंग में जो जो एमरजेंसी है उस एमरजेंसी हाउ टू डील विद दैट एमरजेंसी चाहे वो बच्चों के साथ हो एडल्ट के साथ हो स्कूल में हो बाहर हो चाहे सिंकोपल अटैक हो कार्डियक अरेस्ट हो फ्रैक्चर्स हो एक्सीडेंटल एमरजेंसीज हो इस तरह के एमरजेंसी ट्रीट करने के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए वो ट्रेनिंग आज इस पूरे 1 दिन के प्रोग्राम में वो देंगे.
9 ते 15 ऑगस्ट मजगती हर घर तिरंगा या राष्ट्रव्यापी अभियानात गोंयकारांनी व्हडा संख्येन वांटो घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आव्हानाक तेंको दिवन लोकांनी आपली तिरंग्या वांगडची छायाचित्रां हरघरतिरंगा.com /हरघरतिरंगा ह्या संकेतथळाचेर अपलोड करचे अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केलां. हर घर तिरंगा यात्रा भारत सरकारच्या वतीन फाटल्या 2 वर्सांक हर घर तिरंगा यात्रा ही आम्ही चलयता आणि प्रत्येक जण आपल्या घराचेर तिरंगा लायता. ह्या वर्सा 9 ऑगस्ट पासून 15 ऑगस्ट पर्यंत आम्ही सगळ्यांनी तिरंगा घेऊन आपल्या घराचेर लावचो आणि त्याचा फोटो काढून आम्ही हरघरतिरंगा.com या वेबसायटीचेर अपलोड करचो. आम्ही हो तिरंगा ग्रामपंचायत आणि पोस्ट ऑफिस हांगासर अवेलेबल आसतलो. सगळ्यांनी तिरंगा विकत घेवचो आणि आपल्या घराचेर तिरंगा लावचो. आम्ही पळयता की राष्ट्र प्रथम देश प्रथम या भावनेंतल्यान आम्ही सदोदीत देश प्रेम जागृत करपा खातीर 15 ऑगस्ट देशाच्या स्वातंत्र्याचो दीस व सदोदीत आमच्या स्मरणात उरपा खातीर आम्ही हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन चलोवची. आम्ही याद करपाक जाय सगळ्या स्वतंत्र सेनानी आणि तांच्याच यादीच्या निमित्तान आम्ही हो दीस मनयता. गोंय तियात्र अकादमीचे वतीन कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या सभाघरांत जाल्ल्या सुवाळ्यात तियात्र कलाकार लानिसा मेलानी मास्करेनासिका नामनेचो जोसेफीन डायस पुरस्कार भेटयलो. हो पुरस्कार जोसेफीन डायस ह्या वडील तियात्र कलाकाराच्या घरच्यांनी पुरस्कृत केला. ह्या कार्यावळीन सांताक्रूजचे आदले आमदार आंतोनियो फर्नांडीस हे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले जाल्यार तियात्र अकादमीचे आदले अध्यक्ष मिनेन दे बांधार मिनिनो फर्नांडीस हे मानाचे सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. जोसेफीन डायस आनी हेर तियात्रिस्ट लेगीत ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे सगुण वेळीप हांणी ह्या वेळार पुरस्कार मेळिल्ल्या तियात्रिस्तांच्या योगदानाची तोखणाय केली. ह्या दिसाक जोसेफीन डायस पुरस्कार जो आयज आमी हांगाय परत घडोवन हाडटात. सो तेजे 19 जुलय 2023 हे वरवीं एका नव्या बाल कलाकाराक हो पुरस्कार भेटयलो आनी ह्या कार्यावळीक रसिकां कडल्यान मेळिल्ल्या आर्थीक आदाराचेरय ही कार्यावळ जाता. ह्या वेळार जोशुआ रोचा पेरेरा हेका हो पुरस्कार भेटोवन जालो. 30व्या सुवातेर कांतारा गायन सर्त ल्हान आनी व्हड पिराय गटा खातीर ही सर्त आयोजीत केल्ली. हे सर्तीक 10 पुरस्कार प्रदान केले आनी 36 पंगड हातूंत वांटेकार जाल्ले. 3 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसाक तियात्र आनी खेळ तियात्र मळाचेर 4 पुस्तकाचे प्रकाशन केले. सो तातूंत बेसांव ना पेसांव मिनीन बांदा हेजे आसले. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या गोंय फांट्याच्या कार्यकारी समितीची वेंचणूक जिल्लोधिकाऱ्यांच्या हजेरेन जाली. गौरीश ढोण, मांगिरीश पैरायकर, राजेश साळगांवकर, मारियो पिंटो सांताना, डॉ लेनी डिकोस्टा, अजय मेनन, सलीम इसानी हांची वेवस्थापन समितीचे वांगडी म्हूण वेंचणूक जाल्या. वेंचणुके उपरांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेन नवनियुक्त वेवस्थापन समितीच्या वतीन गौरीश ढोण हांणी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या गोंय फांट्याच्या वतीन चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची माहिती दिली. ह्या मुखार लेगीत उपक्रम सुरूच उरतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. We have been just declared elected this morning by the sub-divisional collector in Panaji. The election process was conducted by collector's office to the directions of governor of Goa, and he instructs the chief secretary, and then he goes down and the elections are conducted. But I would just go and brief what we have done. Wherever this place where you sit here, we use for all our first aid courses, home nursing courses, the small training programs, again blood donation drives. It's not only blood donation drives what we do, but we get it organized for certain Bank of India or some hotels or some departments. They don't have place, they don't have manpower. So we said, come here.
let us do jointly. So we organize blood donation drive. We motivate all the NGOs like Rotary, Lion, JCs to do it here, so that they have a ready space available. They have the manpower, hands which are available, and expertise. And this blood goes to Goa Medical College. We don't have a facility of storing or processing the blood. So it goes to Goa Medical College. Thus, it helps Goa Medical College's blood bank. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. बांगलादेशाच्या आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक वळण घेतल्या उपरांत परिस्थिती हाताभायर वता ते पळोवन प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी आयज आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो. लष्कर मुखेली जनरल बकार वुज जमान हांणी ह्या गजालीक दुजोरो दिला. आता ह्या मुखार लष्कर अंतरीम सरकार स्थापन करतले अशी माहिती तांणी दिली. आरक्षण विरोधी मुद्द्यावेल्यान सुमार 4 लाख लोक रस्त्याचेर देवल्यात. राजधानी ढाकांत हिंसाचार आनी तोडफोडीच्या घडणुको ह्यांच्या प्रमाणात वाड जाल्या. प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी आपले सरकारी निवासस्थान सोडल्याची खबर आसा. ढाकांतले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 6 वरां खातीर बंद दवरला. ब्रिटनांतल्या उत्तर पश्चिम वाठारांतल्या चाकू हांगा जाल्ल्या हल्ल्यान 3 चलयांची हत्या जाल्या उपरांत शारांत व्हडा प्रमाणात हिंसक घडणुको जाल्यात. दक्षिणपंथीय आंदोलन करपी आनी पुलिसां मदीं जाल्ल्या झटापटीन कांय पुलीस कर्मचारी लेगीत जखमी जाल्यात. ह्या घडणुकेन एका विशिश्ट धर्माच्या प्रवाशांचो हात आसा अशी अफवा पातळ्ळ्या उपरांत हिंसेक उग्र स्वरूप आयलें. ह्या फाटभुंयेर लिव्हरपूल, ब्रिस्टल, हल आणि बेलफास्ट या वाठारांत लेगीत हिंसेच्यो घडणुको जाल्ल्याची खबर आसा. पावसाळ्यान कोसळिल्ल्यान केरळांतल्या वायनाडांत जाल्ल्या दुर्घटणेन सांपडिल्ल्या लोकांचो शोध घेवपाचें काम अजूनय सुरूच आसा. बचाव आनी मजत कार्य झुजा पावंड्यार रात दीस सुरू आसा. अजूनय ढिगाऱ्या सकयल लोक आशिल्ल्याचो दुबाव सोद पंगडाक आसा. सुमार 400 परस अधिक मृतदेह ढिगाऱ्यांतल्यान भायर काडल्या. मजगतीं गोंय विधानसभेत सभापती रमेश तवडकर हांणी ह्या संबंदात निवेदन करून गोंयकारांक दुर्घटनेग्रस्त जाल्ल्या लोकांक मजत करपाचें आवाहन केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत सरकार करीत आशिल्ल्या मजत कार्याची माहिती दिली. केरळांतल्या वायनाडांत निसर्गाचो कोप जावन सुमार 350 जाणांक मरण आयल्या आनी हजारांनी लोक बेघर जाले. हाच्या संदर्भाचो दुखवट्यात ठराव आमी सभाघरांत घेतलेलो आसा. मनीसपणाच्या नात्यान श्री बलराम चॅरिटेबल फावंडेशनच्या वतीन हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन 200 समर्पित कार्यकर्त्यांक घेवन बेघर जाल्ल्या लोकांक मदत करपा खातीर आनी तशेंच श्रमदान योजने अंतर्गत घर बांदपाचो संकल्प घेतलेलो आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन सभाघराच्या वतीन सगळ्यांक आव्हान करता, जेका कोणी स्वयंसेवक नात्यान कामाक येवपाचें आसा तशेंच सदन आशिल्ल्या लोकांनी शक्य ती आर्थीक मदत करची. हांगा सभाघराचे आमदार आनी मंत्र्याक हांव विनंती करता, मानवतावादी कार्याक तुमी तन मन धन सगळ्यांनी मदत करची. माननीय मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता, एज ए मुख्यमंत्री म्हणून एक गोंय सरकार म्हणून आसतना ह्या कामाक तुमी सहकार करचें अशें अपेक्षीत करता. स्पीकर सर, ऑलरेडी आमी कलेक्टर आमचो CS वायनाड हांगासर तेंच्या कलेक्टरां कडेन उलयला आनी तेंच्या कडल्यान आमकां जी मदत कितें तांकां गरज आसा ती तांकां आमकां कळय म्हटल्या, म्हणजे ज्या पद्दतीचे तांकां जर अर्जन्सी कितें आसत जाल्यार आमी धाडटा हें ऑलरेडी कळयता. CS आमचे तेंच्या CSा कडेन उलयत आसा, त्या खातीर तेंच्यांनी स्पेसिफिकली आमकां कितें धाड
अशें काय अजून कळोंक ना, बट तशें धाडले आसत म्हणजे बाकीचे कडधान्य कितें म्हणजे लागता ते तांकां कितें लागता ते धाडपाची आमची तयारी आहा. तांच्या सीएसा कडेन उलयता, तेंच्यांनी कळयलें जाल्यार सरकाराच्या वतीन धाडले वयता. आयच्यान श्रावण म्हयनो सुरू जालो. वर्सान सगळ्यांत चड सण परबो ह्या म्हयन्यांत येत आशिल्ल्यान श्रावणाक खूब म्हत्व आसा. आयज पयलो सोमार आशिल्ल्यान महादेवाच्या देवळांनी भाविकांनी श्रद्धेन धार्मीक विधी केल्यो. फोंड्या तालुक्यांतल्या कपिलेश्वरीच्या देवळांत भाविकांनी महादेवाच्या पिंडेक दुधाभिषेक करून श्रद्धासुमन अर्पण केल्यो. देवळाचे पुजारी विश्वास सांतले गुरुजी हांणी हे विशीं म्हायती दिली. श्रावण महिन्यात येणारे जे सोमवार असतात ते श्रावण सोमवार म्हणून लोकांना त्याचं विशेष महत्त्व असतं. कारण या महिन्यात लोक बहुतेक नॉनव्हेज खात नाही आणि उपास वगैरे करणं हे असतं. आणि श्रावणातले 4 सोमवार उपास केला म्हणजे आपलं सार्थक झालं असं वाटतं लोकांना. त्यामुळे तसे लोक हे करीत असतात आणि प्रत्येक शिवमंदिरात सोमवार येतच असतात. त्याच्यात विशेष आणि काय असं की सोमवार हा शंकराचा महादेवाचा म्हणून सोमवार धरतात. सोमवार ते इतर दिवसांनी सुद्धा लोक येतातच, पण ह्याला महत्त्व जास्तीतच येतं. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे, या ठिकाणी ह्या कपिलेश्वराच्या मंदिरात पूर्वीपासून हे श्रावण सोमवारी लोक येतात, आपले सेवा अर्पण करतात, प्रसाद तीर्थप्रसाद घेतात, निघून जातात. कोण उपास करतात, कोण करीत नाहीत. प्रत्येकाच्या आपल्या कुवतीप्रमाणे, माहितीप्रमाणे, देशकाल परिस्थितीप्रमाणे असं लोकांचं हे चाललेलं असतं. पॅरिस ऑलिम्पिक खेळांत अमेरिकन धावपटू नोआ लायल्स हाणें दादल्यांच्या 100 मीटर धांवपाच्या सर्तींत भांगरा पदक जिखून बरी कामगिरी केल्या. 9:19 सेकंद ह्या वेळान तांणी ही सर्त पुराय केली. ह्या सर्तींत जमैकाच्या थॉम्सन्स हाका रुप्या पदकाचे समाधान मानचे पडले. आयज बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनेचो दादल्यांच्या एकोड्या कांस्य पदका खातीर उपांत्य फेरयेचो सामनो जावचो आसा. काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेच्या पयल्या सामन्यात डेन्मार्कच्या विक्टर एक्सलन्सन हाणें 22-20, 21-14 गुणांनी पराभव केलो. नेमबाजीन स्कीट मिश्र सांघिक प्रकारान अनंतजीत सिंग आनी महेश्वरी चौहान ह्या जोडयेचो सामनो जातलो. त्या भायर नौकानयन टेबल टेनिस ह्या खेळा प्रकारांचे सामने सर्ती जावपाचे आसात. टेबल टेनिस बायलांच्या पंगडान रोमानियाक 3-8-2 अशा गुणांनी हारावन उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. आता पळया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 32 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेन एसटी समाजा खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक लोकसभेन जालें सादर. केंद्रीय कायदो आनी न्याय खात्याचे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी लोकसभेन मांडलें विधेयक. केंद्र सरकाराच्या रान आणि पर्यावरण खात्यान पश्चिम घाटा संदर्भात काडिल्ल्या अधिसुचोवणेचो लोकांनी हुस्को करचो न्हय, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें विधानसभेत निवेदन. भुंयगत वीज वाहिन्यांचे आडमेळी पयस करपा खातीर स्वयंचलीत यंत्रणा करतले कार्यान्वीत. वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांची विधानसभेत जाप. विरोधी आंदोलनाक हिंसक वळण घेतल्या उपरांत बांगलादेशाच्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी दिलो पदाचो राजिनामो. लष्कर मुखेली अंतरीम सरकार स्थापन करपा खातीर प्रयत्नशील. पॅरिस ऑलिम्पिक सर्तींत अमेरिकन धांवपटू नोआ लायल्स हांणी दादल्यांच्या 100 मीटर धांवपाच्या सर्तींत जोडलें भांगरा पदक. नेमबाजी स्कीट मिश्र सांघिक प्रकारांत भारताचो अनंत सिंग आनी महेश्वरी चौहान जोडयेचो जातलो सामनो. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान एक खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.